खरें म्हणजे जे कितें जालां पळय इतलो एक्सिडेंट ह्या हातूंत ती पावर डिपार्टमेंटाचो भागूचें ना. पूण काही जे पक्ष आतां जाल्या पळय हांव तांकां पक्ष सुद्दां म्हणना, एनजीओ दे वर्क लायक अ एनजीओ. तांकां फक्त सुदीन ढवळीकार दिसता, तांकां बाबा त्याचो अर्थूच कळना. हे जे काही एनजीओ लायक पक्ष जाल्या पळय, हांव एनजीओच म्हणना, हांव तांकां पक्ष म्हणना. तुमकां आतां मतां कितली पडटली त्याच्या वयल्यान त्या पक्षाची हें तुमी डिसायड करा, पत्रकारांनी डिसायड करचें. त्या पक्षाक मतां आतां कितली पडटली, मुडकळीत कितली पडटली ती पळया आनी त्या प्रमाणे तुमी डिसायड करा. हांव डिसायडूच करना, हांव ते पक्षाक पक्षूच म्हणना. हांव ताका म्हणटा एनजीओ. द वे दे टॉक इज लायक अ एनजीओ. पक्ष जाल्यार ताजे फाटल्यान कितें तरी लिडर आसपाक जाय. ते कितें करता ते कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे करता की ना, विधानसभेत जे रुल्स रेग्युलेशन आमी फ्रेम करता त्या प्रमाणे ते उलयता की ना. पक्ष म्हटल्या नंतर कित्याक कितें उलोवपाक मेळना. एनजीओ कितेंय उलोवंक शकता, ताका जाय तें उलोवचें. तशें हें चल्ललें आसा. सिवरेज कामाचो इशू हो सेन्सिटीव इशू बांदोड्या आमच्याच काही एनजीओनी केलो त्या वेळार. आनी आतां जो पळय एक पक्ष एनजीओ सारकें काम करता तो पक्ष असल्या हातूंत चड करता. आनी हाजे वयल्यान लोकांनी आतां चिंतपाक जाय की अशे पक्ष फाटल्यान रावचें काय ना काय. अशें एनजीओ फाटल्यान, हांव पक्ष म्हणना, एनजीओ फाटल्यान रावचें काय. कारण हें सगळें चल्लां पळय तें खंय तरी बंद करपाचें जाता. हांव आसा आयज आडपय ह्या गांवांत मडकय मतदारसंघात. आतां आमी आडपय आसले तेन्ना ढवळीकराची प्रेस कॉन्फरन्स पळयली. ती प्रेस कॉन्फरन्सान तो खूब गजाली उलयलो. ते लायटीचे लोकांचे डॅमेज जाला, घरांतले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आसले ते डॅमेज जाला, कित्याक जाला, पत्रे लागले आनी कितें खूब गजाली उलयलो तो. पूण तेतून उलयताना तो आनी एक तेणी विशय काडलो, तो म्हटल्यार आरजी पक्षाचो. तेचें नांव तेणी घेवंक ना, पूण तो पयलीं म्हणपाक लागलो की एक पक्ष आसा. मागीर म्हणपाक लागलो की तेका आपूण पक्ष मानिना, तो एक एनजीओ आनी तेंचें काम करपाची स्टायल आसा ती एनजीओ प्रमाणे आसा म्हणून, आपूण तांकां पक्ष मानिना म्हणून. आनी हे स्टेटमेंट हेच्या पयलीं ढवळीकरान खूब फावटी केल्ले आसा. हांव ढवळीकराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला. जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरणशक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता. हेतूंतलें कितें ना कितें ताका जालां आसतलें. जर ताका जावंक ना आनी तो सगळें आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता, जाल्यार तेणें आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक एनजीओ हेणे 2022 इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली, अनकॉन्स्टिट्युशनली. म्हणजे जो पक्षच ना, एनजीओन हेका इलेक्शन कंटेस्ट केलें आनी तेंचो आमदार बसला आनी ते आपली पार्टी आसा म्हणून सांगता. आनी आतां परते तेंच्यांनी पार्टीच्या नांवाचेर फुटबॉल सिम्बॉल घेतलो आनी इलेक्शन कमिशना कडल्यान तेंच्यांनी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हणून तेंच्यांनी करून घेतले अनकॉन्स्टिट्युशनली. आनी ह्या पार्टेन परते 2 सिटां दवरून परते तेंच्यांनी फुटबॉल सिम्बॉलाचेर लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट केलें. म्हणून ढवळीकरान जाता तितले बेगीन आयज ना जाल्यार फाल्यांच्या भितर तेणे वचोन हे कंप्लेंट इलेक्शन कमिशना कडेन तेणी वचोन कमिशनरा कडेन वचोन तेणी फायल करची आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टेन अनकॉन्स्टिट्युशनली इल्लिगली इलेक्शन कंटेस्ट केला म्हणून तेणे थंय इलेक्शन कमिशनाक सांगचें. कित्याक जेका तो पक्ष मानिना, जेका तो पार्टी मानिना, आयज तेच सो कॉल्ड तेंच्या एनजीओन इलेक्शन जिखोन एक आमदार हाडलो आनी तो सांगता की त्या आमदाराक, म्हणजे तो पॉयंट मारता की विरेश बोरकाराक एसेंब्लीचे रूल खबर ना. हांव तें मागता तेच्या कडेन की पयलीं म्हटल्यार तूं विरेश बोरकर जो आरजीचो MLA म्हणून भितर आसा, जेका तूं पार्टी मानिना, तेचें पयलीं डिस्क्वॉलिफिकेशन पयलें घाल. फर्स्ट सभापतीक तूं तवडकर, आयज जो तुका हालीं क्लोज जाल्लो आसा त्या तवडकराक लेटर कर आनी तेचें डिस्क्वॉलिफिकेशन पयलीं करून घे. आनी दुसरें म्हटल्यार जर तें जायना जाल्यार विरेश बोरकर एसेंब्लीन रूल फॉलो करिना म्हणून आनी एक लेटर कर आनी तेचेर कडक कारवाई करची जावची म्हणून तूं थंय सभापतीक सांग. आमकांय कळपाक जाय की हो जाणटो कितलो तकलेन आसा काय तकलेन सुटला तो. हांकां दिसता कितें एवरी पार्टी नाजाल्यार प्रत्येक मनीस हेंच्या कडेन हाजी करतलो, हेंच्या कडेन लाचारी करतलो, हेंच्या कडल्यान पत्रे घेतलो, हेंच्या कडल्यान चिरे घेतलो, रेंव घेतलो आनी वोगी रावतलो म्हणून.
आमी तुज्या कडल्यान पत्रे व्हरपाक येवंक ना, तुजी रेंवूय व्हरपाक येवंक ना, तुजे चिरेय व्हरपाक येवंक ना. पूण एक तुका सांगता, आयज जे आरजी हांगा काम करता ह्या मतदारसंघान नाल्यार फोंडा तालुक्यान स्पेशली, हे पळोवन तूं भियाल्लो आसा. कित्याक प्रियोर तुज्या भावाचो जो गट तूं म्हणटालो, जो 2 फावटी आतां पडला, तो थंय आर्जीक भियाल्लो आहा. तूं हांगा मडकय मतदारसंघान तांकां आर्जीक भियाल्लो आहा. एकूच सांगपाक सोदता तुका की जसो जसो तूं जाणटो जातलो तितलो आर्जी तुका पिसो करीत रावतली. आमचें एक स्वप्न आसा, आमी खरें सांगता, काळजांतल्यान आमचें स्वप्न आसा की सुदीन ढवळीकराक ह्या मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो कसो भोंवताना आमकां पळोवपाक जाय. ते चिरे, ते पत्रे, ते रेंव हे दाखयत भोंवता पळय, हें आमकां पळोवपाक जाय. आनी आमी नवदुर्गे माते कडेन मागलेलें आहा की ज्या मनशान हांगा लोकांक लाचार करून दवरला, ज्या मनशान लाचारी प्रमोट केला, जो मनीस स्वताक आपूण देव म्हणटा आनी दरबार बरयता, ह्या मनशाक कितें ती अद्दल घडय. आनी ती अद्दल घडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे क्रांतिकारी हांगा भुरगे वावरता तांकां ताकद दी. आनी एक ना एक दीस ह्या सुदीन ढवळीकराक ह्याच मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो जावन ताका भोंवडय. हो दीस बेगीन येतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें काम हें चालूच आसतलें. जर सुदीन ढवळीकरा कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार तो म्हणटा त्या NGOचेर म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर तेणी कंप्लेंट घालची आनी इल्लिगली अनकॉन्स्टिट्युशनली आमी इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक MLA घातला म्हणून आमकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. देव बरें करूं.